जीपीएससी म्हळ्यारूच गोय लोकसेवा आयोगान 28 पुलीस उपअधीक्षक डीवायएसपी पदां खातीर थेट नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केल्या। ह्या 28 पदां खातीरच्यो सगळ्यो चाचण्यो जाल्या उपरांत 62 उमेदवार शारीरिक चाचणेच्या टप्प्या मेरेन पाविल्ले। मात हे 62तले शारीरिक चाचणेक फकत 11 जाणूच पास जाल्यात आणि हे 11 जाणांत एकूय बायल उमेदवार ना। पुलीस उपअधीक्षकाच्या 28 पदां खातीर जायरात दिले उपरांत 2468 जणांनी ह्या पदां खातीर अर्ज केल्ले। तांच्यो फुडल्यो चाचण्यो जाल्ल्यो त्यो अश्यो। गोय लोकसेवा आयोगा वरवीं पुलीस उपअधीक्षक पदा खातीरची थेट भरती प्रक्रिया पोरू ऑगस्टासान सुरू। 28 पदां खातीर 2468 जणांनी केल्ले अर्ज, हातूंतले कांय अर्ज पात्रताय निकशाचेर भायर पडले। 2350 उमेदवारांनी पहिले पावंड्यावेली कंप्युटर बेस्ड म्हणजे सीबीआयटी एग्जाम दिली। 2350तले फकत 93 उमेदवार सीबीआयटी एग्जामीत पास जाले। हे 93 जणांनी उपरांत दुसऱ्या पावंड्यावेली सीबीआयटी एग्जाम दिली। दुसऱ्या पावंड्यावेल्या सीबीआयटी एग्जामीत 93तले फकत 62 उमेदवार पास जाले। उपरांत हे 62 जणांची निवड शारीरिक चाचणे खातीर जाली। 12 डिसेंबराक जाल्ले ह्या शारीरिक चाचणेत 62 जणांतले फकत 11 उमेदवार पात्र थारल्यात। वट्ट 25 वर्सां उपरांत सरकारान हे 28 पदां खातीर थेट भरती प्रक्रिया आयोजित केल्ली। शारीरिक चाचणे खातीर जे 11 उमेदवार पात्र थारल्यात तांची आतां परतून एक लेखी परीक्षा जातली। ह्या 11 जाणांत 4 सर्वसामान्य, 6 ओबीसी आणि एका एसटी उमेदवाराचो आस्पाव आसा। आता हे 11 जाणांतले कितले जाण फुडली लेखी परीक्षा पास जातात ते पळोवचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।